नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सनबर्नाक गेल्या उपरांत सोंपिल्ले दिल्लीच्या करण कश्यपाचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो। कसो सोंपलो तें स्पश्ट जायना। कारण सोदूंक खंय विसेराची केमिकल टेस्ट। जीवाच्या भयान सिद्दीकीन काडिल्लो पयलो व्हिडिओ। दुसरो पुलिसांनीच केला शूट आनी व्हायरल। सिद्दीकीक अटक करून पुलीस घेवन भोंवताले पालेकार हेड ऑन। गोंयांत तिसरो जिल्लो अधिसूचित करपाचो प्लान। येता ते मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय जावये। सुत्रां सांगतात सध्याचे दक्षिण गोंय जिल्ह्यांत उरले मोरगांव, फोंडे, साश्ट। दोन 2024 उरले निमाणे 2 दीस। 2025 येवकार दिवंक गोंय जाता तयार। पर्यटकांची गोंयांत प्रचंड गर्दी। दर्यादेगांनी गजबज झगमगाट। आक्षे एक्सिडेंटांतल्या थारीच्या ड्रायव्हराक आक्षे पुलिसांनी धरलो। रॅश निग्लिजंट ड्रायव्हिंग। राती एक्सिडेंटांत एकलो सोंपलो, दोग क्रिटिकल। जेटीच्या विस्तारा उपरांत माली जेटीवेल्या नुस्तेमाराचो प्रस्न सुट्टलो। नवी फ्लोटिंग जेटी उबारता डीपीआर खंय केंद्राक धाडला। नुस्तेमार मंत्री निळकंठ उलयलो। काणकोणात टुरिस्ट आनी गोंयकाराच्या गाडयेक बारीक अपघातावेल्यान वाद। टुरिस्टांत काडलें पिस्तूल। पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून पळयल्यार पिस्तूल खंय फटीचें। दिल्लीच्या करण कश्यपाचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो। तो सनबर्नाक गेल्लो हें खरें। कसो सोंपलो तें रिपोर्टांत स्पश्ट ना। कारण सोदूंक विसेराची केमिकल टेस्ट करची पडटली म्हणून रिपोर्टांत म्हणलां। 26 वर्सांचो कश्यप शेनवारा सनबर्नाक गेल्या उपरांत बेशुद्ध पडिल्लो। उपचार चलतना म्हापश्यां खाजगी हॉस्पिटलांत काल फांतोडेर सोंपलो। GMC has conducted postmortem of Delhi native Karan Kashyap, but the postmortem report is inconclusive. Without giving any exact cause of death, the postmortem report says that further chemical analysis of viscera is required to ascertain the cause of death. Karan Kashyap had attended Sun1 EDM on Saturday evening, and after that he fell unconscious and he was admitted in a private hospital at Mapusa. But on Sunday morning he died. Later his body was sent for postmortem to the GMC, and now the postmortem has been conducted. But it will take some time to ascertain his real cause of death. Mukesh Kumar for Prudent. सिद्दीकीन जिवाक भिवन पयलो व्हिडिओ धाडलो। दुसरो व्हिडिओ पुलिसांचे कस्टडींत आसतना शूट केला। पुलिसांनीच खंय व्हायरल केला। अमित पालेकाराचो आरोप। सिद्दीकीक खंय 17 डिसेंबराक अटक केल्ली। पुलीस ताका घेवन भोंवताले। येतना वाटेर एका शिमिटाच्या गोदावा कडेन खंय दुसरो व्हिडिओ शूट केला। पालेकार हेड ऑन। पयलीं ते आरोप वर्सीस आरोप जाले, मागीर ट्वीट्स वर्सीस ट्वीट्स जाले, मागीर व्हिडिओ वर्सीस व्हिडिओ जाले। हे कितें चल्लां की तांचेर आरोप आमी जे करता आमी तथ्यहीन आरोप करना। जेन्ना जो कोण आवाज काडटा ताजो आवाज खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न जाता। आवाज बंद करपाचो प्रयत्न म्हज्या बाबतींत सरकारान केलोच। सिद्दीकीच्या बाबतींत तो पयलो व्हिडिओ। नाव तुमचेर जे ते आरोप करतात ते सांगता तुमी ताची जाप दियात। असो किती इश्टागत आसा अमित पालेकराची आनी सिद्दीकीची की ताका दिसलें की अमित पालेकराक हो व्हिडिओ धाडचो। तो मनीस जर म्हजेर विश्वास ह्या गोष्टी खातीर करता की वॉट इज द ट्रूथ ही कॅन शो इट टू पीपल ऑफ गोवा, जाल्यार तातूंत चूक कितें? ती खाट खंयची, ती कस्टडी खंयची? दॅट इज नॉट इवन नोटिफायड कस्टडी. दॅट मिन्स पुलीस आर इनकॉम्पिटंट. आय वॉज अबाउट टू फ्लाय टू हाँगकाँग वेन दॅट व्हिडिओ केम आउट. वाय इट इज गॉन टू सुनील? तुमचे आनी सिद्दीकीचे हाज्या पयलीं संबंध आशिल्ले म्हण ते आरोप करता. युअर चेंबर वॉज रिप्रेझेंटींग हिम
इन इज बेल एप्लिकेशन म्हणून. सो पण- तातूंतल्यान मागीर ते एक बरी ती साखळी तयार जाली म्हणटात. फेक न्यूज क्रिएट करून फेक न्यूज डेसिमेट करप, पळप तो लोकां कडेन हे कशें करप, हे खासियत भारतीय जनता पार्टीची. अरे हांव जेन्ना हाँगकाँगाक बसला जाल्यार हांव उपयर खंयच्यान जातलो रे कोर्टान. आतां सेकंड व्हिडिओ भितर आरत्याचे जाले परते. हो जो सेकंड व्हिडिओ आसा तातूंत तुमकांच गुन्यांवकारी केले. आरत्याचे परते जाले अशें लोक चिंतना. चीफ मिनिस्टर की आमी ताका 3 दीस पयलीं अरेस्ट केला, मागीर 2 दीस 3 दीस हें जालें. जर तो अंडर अरेस्ट आशिल्लो, तो SP क्रायमाच्या कस्टडीन आशिल्लो, फ्रॉम व्हिडिओ आयलो खंयच्यान. तुम्ही कितें म्हणटात, मिनिस्टरान तो व्हिडिओ पुलीस I will tell कस्टडीन you. आसतना शूट केला. त्या व्हिडिओन तो म्हणटा की 17 तारखेक आपूण रिलीज केल्ले व्हिडिओ म्हणून म्हाका धाडिल्ले. व्हिडिओ आशिल्ले 2 काय 3 आनी ते 15 तारीख आयिल्ले. फ्रंट कॅमेरान शूट केल्लो व्हिडिओ, इट्स नॉट अ सेल्फी. म्हाका जी म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे 17 डिसेंबराक ताका मँगलोराक अरेस्ट केल्लो. 17 डिसेंबराच्या मागीर ते ताका कोचीन घेवन गेल्या. 21 ऑगस्टाक तांणी ताका थंय अरेस्ट दाखयला. उडपी कडेन लागीं खंय पावता आसतना, मँगलोर खंय लागीं पावता आसतना एक सिमेंटाचो गोडावन आसा. त्या सिमेंटाच्या गोडावना कडेन व्हिडिओ काडला आनी एक न्ही 4 ते 5 व्हिडिओ काडल्या. 3 PI आशिल्ले. ते व्हिडिओ काडून तांणी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक धाडलो. त्या पुलीस कॉन्स्टेबलान ते इंटरनली सर्क्युलेट केले. इंटरनली सर्क्युलेट करून क्रायम ब्रांचाच्या SPक धाडलो आनी क्रायम ब्रांचाच्या SPन तो एका मिडिया चॅनलाक धाडलो. थंयच्यान तो म्हापशा गेलो, म्हापशेच्यान आनी एका मिडिया चॅनला कडेन आयलो आनी मागीर तो आउट जाला. धारबांदोडे, सांगे, केपें आनी काणकोण हे तालुके मेळून आतां 3रो जिल्लो अधिसूचीत करपाचो प्लान. येता ते मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय जावये म्हूण सुत्रां सांगतात. सद्याच्या दक्षिण गोंय जिल्ल्यांत 3 तालुके उरतात: मुरगांव, फोंडें आनी साश्ट. 3रो जिल्लो जावचो म्हूण फाटलीं कांय वर्सां मागणी जाताली. आदीं फोंडें सेंट्रल जिल्लो करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, आतां मागास तालुक्यांचो जिल्लो जाता. कॅलेंडर इयर 2024 निरोप 2025 येवकार दिवंक न्यू इयर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन गोंय तयार. वर्साचे निमाणे 2 दीस उरल्यात. नव्या वर्साक येवकार दिवंक ट्युरिस्टांची गोंयांत घे गर्दी, दर्यादेगांनी गजबज, रातचो झगमगाट, दर एकलो सेलेब्रेशनाच्या मुडान. तांचेर हात भोंवडावंक तोपयांचोय सुळसुळाट. कळंगुटे पुलिशेन दर्यावेळेर 25 तोपयांक धरले. 2025 येवकार दिवंक गोंय तयार जाला. सगळे जाण सेलिब्रेशन मोडात गेल्यात. गोंयांत पर्यटकांची संख्या वाडिल्ल्यान जायते कडेन ट्रॅफिक जॅम जावपाक लागला. गोंय पुलिशेन हाची खबरदारी म्हूण वेगवेगळ्या सुवातींनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला. DGP आलोक कुमारान हे विशीं माहिती दिली. गोवा पुलिस लगातार इस ओकेजन की तैयारी में लगी हुई थी काफ़ी दिनों से. अभी पिछले दिनों में जितने भी आयोजन हुए सब अच्छे हुए और अभी नए साल का जो ये आयोजन है उसके लिए भी गोवा पुलिस की तैयारियां, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बहुत ही चुस्त हैं. जितने भी हाई फुटफॉल एरिया है, कोस्टल एरिया है और जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हैं, उन सब जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग, लोकल पुलिस की, पुलिस कंट्रोल रूम वैन की पेट्रोलिंग, टूरिस्ट पुलिस की पेट्रोलिंग, पिंक फोर्स की पेट्रोलिंग और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की पेट्रोलिंग, ये कंटिन्यूस जारी है. और इन तमाम चीज़ों की सूचना हम आप लोगों से साझा भी करते हैं. अभी आगे आने वाले 2 दिनों में भी ये पहले जैसे पिछले 5-7 दिन से जिस तरह का इंतजाम हम लोगों ने रखा हुआ है, सेम लेवल का इंतजाम या इससे भी थोड़ा बढ़कर ये इंतजाम हम लोग रखेंगे, ताकि सिटीजन्स और टूरिस्ट्स को न केवल सेफ और सिक्योर माहौल में नया साल मनाने का मौका मिले, बल्कि उनके आवागमन की भी सुविधा बनी रहे. मजगती कळंगूट पुलिशेन कळंगूट दर्यावेळेर 25 तोपयांक धरले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आगशे एक्सिडेंटांतल्या थारीच्या ड्रायव्हराक आगशे पुलिसांनी धरलो. रॅश ड्रायव्हिंगा खातीर थारीच्या ड्रायव्हराचेर FIR केला. रातीं आगशे 2 टू व्हिलरींक थारीन मुखिल्ले. 2 व्हिलरी वेलो वास्कोचो एकलो आपताक गेलो. 2 क्रिटिकल, तांकां GMCंत घाल्यात. काणकोणांत ट्युरिस्ट आनी एका गोंयकाराच्या गाडयेक बारीकसो एक्सिडेंट. गाडी मातशी लागली, तितल्यार वाद. ट्युरिस्ट रस्त्यार रील करतना खंय ताची गोंयकाराच्या गाडयेक गाडी घासली. दोगांय मदीं वाजलें. तितल्यान ट्युरिस्टान खंय गन काडलें. तांकां पुलिसांनी उखलून पुलीस स्टेशनार व्हेलीं. पळय जाल्यार पिस्तूल खंय फेक, पुलीसच सांगतात. आयतारा काणकोणा एक पर्यटक रस्त्यार रील शूट करतना ताची गाडी एका गोंयकाराच्या गाडयेक घासली.
घडणुके उपरांत दोगांय मदीं बरोच वाद जालो. वाद वाडत गेल्ल्यान पर्यटकान आपले कडेन आशिल्ले गन भायर काडले. गन पळयना फुडें थंय जमिल्लो लोक भिलो आनी पुलिशेक आपयले. पुलिशेन थंय येवन पर्यटकाक पुलीस स्टेशनार व्हेले. मात थंय पावल्या उपरांत पर्यटका कडेन आशिल्ले गन फटीचे म्हूण पुलिशेन सांगले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊया बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. माली जेटीवेल्या नुस्तेमारांचो प्रस्न सोडोवंक सरकाराचो यत्न चल्ला. जेटीचो विस्तार करता म्हणून नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयला. पेन्न दे फ्रांका वटेन खंय फ्लोटींग जेटी बांदतले. DPR करून केंद्राक धाडला म्हणून मंत्री सांगता. सगळे नुस्तेमारांच्यो बोटी एकाच वेळार जेटीर येतात. तांकां जागो पावना म्हूण खंय इशू उप्रासला. ही जेटी आमी कोणाक तरी काम दिल्लें, ही जेटी तेणेन काम सोडलां, ती तांकां रिपेर करून दिल्लें, आनी मागीर ती वाडोवपाचें. दुसरी तेंची फ्लोटींग जेटी मागली तेंच्यांनी. ती फ्लोटींग जेटी आमी ऑलरेडी DPR करून दिल्लीक धाडला. तो 5 सांगितला की हेज्या वयल्या सायडीक म्हणजे इश्टा सायडीक फ्लोटींग जेटी बांदतले आनी ही जी आहा तिजें एक्सपान्शन ती आमी केन्ना पर्यंत जातली फ्लोटींग जेटी. आमी फ्लोटींग जेटीचो DPR ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनेन. तो रोखडो येतलो. फ्लोटींग जेटी खंयची सायडीक? वयल्या सायडीक म्हणजे केन्ना फ्रांस सायडीक त्या वाटेन. आनी ही ऑलरेडी एक्सटेन्शन आसली ती अबंडन केला कॉन्ट्रॅक्टरान. सो ती GSIDCच्या अंडर काम करताली. तेवढी आतां कंप्लीट करून परत तेजो फुडलो एक्सपान्शन करता. एक्झॅक्ट खंय लोकेशन आसतली ती आयडेंटिफाय जेटी आहा तेकाच तेंपा सेपरेट कांय ना. कितें आसता फ्लोटींग जेटीचो? फ्लोटींग जेटीचो हांवें लक्षांत ना पूण केला ऑलरेडी धाडला. अंदाज आसतलो सो ते ओन्ली फ्लोटींग. कितले करोड? 15 कोटी. फक्त जेटी नाही फिशरीज कितें जाता न्हू तेंचो टायम एकूच जाता सगळ्यांचो येवप. सगळे एका फारशी आहे मागीर तांकां मॅन पावर चड जाता. सो तेंच्यांनी हाडून सगळे सबंद लायनीक दवरले मागीर थंयचे काडून भायर काडटा. रावप आनी वचप कमी पडटा. कमी पडटा. फेस म्हणजे कशें आतां एट ए टायम येतात म्हणजे 3 ते 5 हेच्याच मदीं येता. मागीर खाली करपाक 1-2 वरां लागतात तांकां. मागीर एकामेकाक आडायतात तशें. कॅपेसिटी कितें पयलीं खूब आसल्यो. आतां ते आमच्यो कमी जाल्यो बोटी. कॅपेसिटी अशी ना. जेटी आहा तशी 1-2-300 मिटर आहा. तितून भागयना तेंचे. काणकोणा राजबागांत आशिल्ल्या एका 5 स्टार हॉटेलान गेट घालून पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान थळाव्या फुर्योज. 8 घरांची वाट शिगमो धालामांडार वचपाक ही वाट वापरतात म्हूण थळावे सांगतात. निसण वापरून थळाव्यांक वणत हुपची पडली. सुमार 250 लोकांनी हॉटेलाच्या GMाक वचून जाप विचारली. इशू घेवन थळावे उपजिल्लोधिकाऱ्याकय मेळ्ळे. काणकोणचे पुलीस सध्या कारवाय करतात. कायदो मोडटल्यांक अटक करपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. आमी आज आसात राजबाग काणकोण हांगा एक 5 स्टार हॉटेल आसा. ताच्या शेजराक हें पळय घर आसा. हांगा 8 घरां आसा आनी ही पारंपारीक वाट आसा. ह्या वाटेची भितर गेल्यार हांगा गरवय आसा आनी तेंची 3 जे शिगम्याक शास्त्र जाता वेगळी धालामांड आसा आनी खूब हांगा पारंपारीक जी वर्सान शास्त्र जाता. काल हॉटेल बांदल्या जवळ जवळ 24 वर्सां जाली तेन्ना ही वाट तांकां दिल्ली आनी हो फ्री एक्सेस दवरलेलो. पूण काल हॉटेलान ही वाट हांगा बंद केली आनी हांगा वेल्डिंग करून लॉक केलें ह्या वाटेक. सर हिंगा आतां 4 गांवचे पाटणे, कोळम, मणगण, पाणेपण आनी किनलेवाग त्या गांवचे हिंगाचे मेन शिगमा मांड हिंगा आसा. तेजे नंतर आमगे थिंगा गरवय थिंगा आसा. पारंपारीक आमगे कितले सण जाता पळय ते 4 गांवचे ते थिंगा जाता. तेजे नंतर आमगे दिवज थिंगा पेट्टा. दिवजा जात्रा जाता, अवतारपुरसा तोरणगाय जाय थिंगा. आनी आमगे ट्रेडिशनल पयलींसान ही वाट ह्या गांवान आतां हे हॉटेला प्लेस आतां घेतला आनी हांगा पयलींसान आमगे गांव पयलें आमकां ती पयलींसानच आमची वाट सोडली आसा हॉटेलान.
प्रॉपर्टी घेतल्यान आमकां 20 मिटर सोडलो आसा पयसान हय आनी आमकां भितर मुणकारा एरिया खातीर ते पयसान सगळींक आसलें तेन्ना आमी तेमी त्या रस्त्यार तेमी थिंगा पळय थिंगा आतां गार्डन केला ते सायडीन भुरग्यांक खेळपाक गार्डन केलें आसा आनी तेमी ती ब्लॉक केला काल तेमी आतां गेटीक आतां लॉक मारलें तेन्ना आमची सगळीं आमी भितर वचपाक कोणाक मेळना जालें तेन्ना आमी हे सायडीन ते सायडीन शिडी लायली आनी आमची आवय जाणटी सगळीं सगळ्या त्या वाटेन पास केलो आमी आनी ते येता आसतना हे सायडीन पास केला टोटल हॅरेसमेंट आनी टॉर्चर फील करता आमकां आमी तुमकां सगळें सांगता आमकां न्याय मेळपा जाय हेजेर कित्याक लागून हे जे करता ते इल्लीगल टोटल हांव सगळ्यांक मागता कित्याक तेणी लॉ तोडला ताका अरेस्ट करचो सारको आमगे स्ट्रॉंग डिमांड तो आहा तेमकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाचो तेन्ना गांवचे लोक चाळवले सगळे लोक एकठांय जाले सगळे लोकांनी एकठांय येवन जवळ जवळ 200-250 लोक हॉटेलांत वचून तांकां जाप विचारली GMाक तेणी सद्या इमिजिएट ताका हेका पाचारण केलो डेप्युटी कलेक्टराक तेणे डिसिजन घेवन हांगा इमिजिएटली वाट सद्या तरी मेळची करून दिल्ली आसा तशेंच फाटल्यान जी वाट आशिल्ली आनी ती हॉटेलान बंद केल्ली आशिल्ली ती काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या JCBच्या सहाय्यान ती वाट जे एनक्रोचमेंट केल्ले ते तिथे म्युनिसिपालिटीन सांगलें की कांय थंय हें परमिशन बी कांय ना तेन्ना ती मोडून उडयल्ली आसा आनी काणकोण पुलीस डेप्युटी कलेक्टर हेजो फुडलो तपास करता येते कांय दिसां भितर गांवच्या जो आमदार आसा रमेश तवडकर हेका घेवन मिटींग जावन फुडले कितें स्टेप आसा ती घेतली म्हणून आमकां गांवच्या लोकांक शिरोड्या वाजा ट्रक संदेश नायक म्हणटा त्याच्या घरार परतलो पार्क केल्ले स्कुटरीचें लुकसाण फुडल्यान येतले मोटरसायकलवाल्याक धपको दिवन ट्रक रस्त्या भायर घालो कंट्रोल गेल्ल्यान ट्रक परतलो राती उसरां गजाल वेळ बरो कोणाच्या जिवाक बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना मोटरसायकलवाल्याक मातसो मार लागला बाजी शिरोडा हांगासर संदेश नायक हाच्या घराचेर एक आयचर ट्रक कोसळ्ळो आसा ह्या ट्रकाचो एक्सिडेंट म्हणल्यार पयलीं एक 2 व्हिलर ओवरटेक करतना ताका 2 व्हिलर मेळ्ळी 2 व्हिलराक ताणें खंय तरी डॅश दिल्ली आसा फाटल्यान आनी तेज्या उपरांत ताजो कंट्रोल वचोन ही संदेश नायक हाच्या घराचेर लवंडलेलो आसा हो ट्रक कसो कितें इन्सिडेंट जालो हांगासर राती जबरदस्त 2 सुमार असो आमकां आवाज येयलो लागता धडक करून म्हणून आमी भायर येयली भायर येवन पळयतरी आमची अशी भायर येयली भायर येवन पळयतरी एक ट्रक पडलेलो आसा मागीर आमी लायट पेटोवन पळयली मागीर ट्रकाची वयली आमची छप्पर आसा पळय पत्रे घातलेले आसा ते घराचेर पडली पत्रे मातशे डॅमेज जाले आनी म्हाजी गाडी पार्किंग करून दवरलेली ती डॅमेज जाली सायड टोटली अशी टोटल गाडी तुजी डॅमेज जाल्या फूल गाडी डॅमेज जाल्या टोटल हय आनी पत्रे केन्ना घातिल्ले ते वयल्यान तो पत्रे वयल्यान गाडी वयल्यान पडली न्हू पत्रे डॅमेज जाले सगळे पत्रे केन्ना घातलेले तुवें पत्रे जाले आतां 7-8 म्हयने जाल्ले घातले नवे घातलेले कशी कितें पडली ती कळ्ळें तुका ना कांय कळना पूण ती रातची आमी उठोन पळयतरी कळ्ळें पळयलें न्ही वयल्यान सकयल पडलेली आशिल्ली आमी उठचे पयलीं सुदैवान सगळीं घरा भितर आशिल्लीं रातची न्हिदलेलीं आनी भायर कोण नाशिल्ले दिसाची सपोज जर ही घटना घडलेली जाल्यार खुबशे मार कोणाक लागतलो आसलो पण राती जाल्ल्या कारणान कोणाक कांय लागोंक ना आनी तेजे घराचें कितें फुडलें जें आसा तें सगळें लुकसाण जाल्लें आसा आनी पोलिसांनी सद्या पंचनामा करून तेजी एक गाडी बीन पोना त्या ट्रका पोना उरलेली आसा सो आजून पर्यंत गाडी काडूंक ना क्रेन हाडून सद्या गाडी काडपाचो पुलिसांचो प्रयत्न चालू आसा शिरोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू बुलेटीन इतल्यार सोंपता प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार